लुकाचे आईचे सुवार्तेंत एके ल्हानशे ओपारी मुखांतर जेजू आपलो पाटलाव करचे विशीं भोव गरजेची शिकवण दिता. धनिया आनी चाकरा संबंधांत ही शिकवणूक लुकाच्या जेजून विवरिल्या. धनी तो धनीच आनी चाकर तो चाकरच. धन्याक कितें गरज आसा आनी धनी कितें फरमायता ताचेरूच चाकराचें जिवीत आदारून आसता. चाकरान आपणाक जाय तशें कारभार चलोवंक जायना. कारभारपण धनियाचेंच. ह्या कारभारपणाक पुरक जावन चाकर सोमकल्यार मात्र चाकराक आपली पोड मेळत. ही सायकॉलॉजी धनी आनी चाकर दोगी जाणांत. क्रिस्त पाटलाव्यान देवाचें धनीपण मानून घेवन फुडें सरचें पडटा. धनीपण केदाळाय देवाचें. हांगासर पाटलाव्यांचें जिवीत चाकरांक सरी केल्लें भोव प्रमुख जाता. सारकें पळयल्यार जेजूस आपलें चाकरपण जियेलो. आपल्या बापान आपणाक कित्याक धाडला वा अभिषेक केला म्हणलें तो स्पश्ट जाणा आसलो. देखूनच बापान फरमायलेलें जेजू जारी करूंक पावता. आमचें क्रिस्ता पाटलाव्यांचें चाकरपण जेजूक अनुकरण करच्यांत आपला. जेजू सारको चाकर आपल्या कामांत आनी वावरांत निरंतर मग्न आसून धन्य देवाची सेवा करता. देवाच्याच उतरांनी फरमायिल्ल्या दैविक आदेशांचें पाळप आनी सुवार्तेची जिणी क्रिस्ता पाटलाव्याक एक विंचोवन न्हय बगाने पाळजेच जाल्ली गजाल जाता वा अनिवार्य जाता.